म्हजें नांव ट्रेसी कोएल्यो आनी ही म्हजी कविता मिलाग्रिनाक आदार. काल्पनीक प्रेरणा घेवन अशी कथा ही हालींच रांड जाल्ल्या मिलाग्रिनाची. फाटल्या शुक्रारा नावेली महामार्गार एक भयंकर अपघात जालो. आमच्या नाक्यावयलो पायलट रुजार इरमांव खड्ड्यांत पडून आखताक मरून गेलो. मिलाग्रिनाचो मोगाळ गोरकार बाबडो रुजार ह्या बाबत रस्त्यांक लागून हेल्मेट घालून सुद्दां आपलो जीव वगडायन गेलो. बेईमान कॉन्ट्रॅक्टर ना तर भ्रश्टाचारी हे ते सरकाराचे अधिकारी तांच्या अपचारांक लागूनच रस्त्यांचेर मरण जालें तशें. अवचीत शिटकावणी दिनाशिल्लें येदें व्हडलें दुर्भाग्य मिलाग्रिनाचें. आतां दुडवां विणें दोगां भुरग्यां समड अशें दुबडें मिलाग्रीन आपल्या हक्काक एकटें झुजतलें कशें. तेंको तर दितलेच अशें म्हणून धोल बडयत गर्दी घेवन आयले ते नामनेचे आमदार. पयलो आयलो फुरसा मुखार शपथ घेवपी भाऊ आमचो मडगांवकार. धांवन गेलो दितलो म्हणून मिलाग्रिनाक पुराय सरकारी आदार. तशेंच आपलें उतर दिवपाक बोवाड करीत आयली ती फाटानफाट. सरकाराच्या विरुद्ध मोठोचसो केलो तिणें वाद. तुमचो सरकार सामकोच जाला बाद अशें म्हणून गेली ती. धवे न्हेसण्याची लोकांक सदांच पावपाची आमची ती फातिमा गोदीन आदवोगाद. गांवचे कॉलेजीन एखादी प्युनाची नोकरी मेळची काय कितें अशी आशा मिलाग्रीन धरूनच तें रावलें. बाबडें पिशें कशें तें. बँक बॅलन्स आपलें तर सामकेंच आसा रितें. लाखांची राशी मांडल्या बगर सरकारी नोकरी तिका दितलो कोण काय. तिचें आतें बुजवण दिवपी येवन ते गेले. शेजारी आनी गांवचे फुडारी सांगत आपलें बोबक्याचें सेरमांव. पूण दुडवांची मजत दिवची जाली तर कोणच रे आपलें घेवचें ना नांव. रिणांत चिपटल्ले फामिलीक तर कोण अशें म्हणीत काय, घे गो मिलाग्रीन तुका पयशे, सगळ्यांचें तुमचें बरें जावं. आतां फेसबुकार या वॉट्सॅपार शेकड्यांनी आसा मिलाग्रिनाचें मोठेंचें पेजाद फ्रेंड्स लिस्ट. पूण तातूंत आसत काय कोणी तिची मजत करपी एक खरो इश्ट. हार्टफेल्ट सिंपथी आनी रेस्ट इन पीस अशें दूख उक्तायल्या संदेशा शिवाय सगळ्यांनी तर आपल्या दोळ्यांक मांडल्या साय अशे दुखपूर्ण परिस्थितीन कोणूय तरी मिलाग्रिनाक आदार दितलो काय. देव बरें करूं.